बिगर सरकारी संघटनांनी उठसूट सरकारा विरोधात आंदोलनां करची न्हय, तांच्यांनी सरकारा कडेन येवन संवाद सादचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बिगर सरकारी संघटनांक दिलां। वॉइस योर ओपिनियन ह्या ओपन फोरम माध्यमांतल्यान लोकांनी तशेंच बिगर सरकारी संघटनांनी आपली मतां सरकारा कडेन मांडची अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। सरकार अशा पद्धतीचो कार्यक्रम घेता, म्हणजे आमी पळयता की गांवांतल्या आयिल्ल्या एखाद्या ग्रामसभेक आमी धार काडून येता, खंय तरी आतां ग्रामसभेक सरपंच आनी पंचायत हेजेर भरपूर उलयतलो म्हणून आमचें कांयच हरकत ना। तुमकां जे विशय मांडपाचे आसा ते तुमी मांडात, तुमकां जे रायटिंगान दिवपाचे ते दियात। ही काय ग्रामसभा न्हू, पण तुमचे ओपिनियन घेवपा खातीर सरकारान अशा फावटी पयलेच फावटी फोरम ओपन केला। आयचो फोरम जर सक्सेसफूल जालो, सरकार वेगवेगळ्या विशयाचेर पब्लिकाची ओपिनियन घेवपाक तयार आहा, पण ती आमी पब्लिकांनी तितक्याच जबाबदारपणान जर ती ओपिनियन दिली आसत जाल्यार आमकांय घेवपाक बरें दिसतलें। विशेष करून आमचे पत्रकार भाव सातत्यात वेगवेगळ्या पेपराचेर बरयता किंवा टेलिव्हिजनाचेर सोशल मिडियाचेर ते सगळे घालता, पण आज पयले फावटी आमकां स्वताहून मांडपाचो आमी जो फोरम आमी सरकारान दिला तेजो उपयोग सगळ्यांनी बरो करचो आनी हो खरोखरूच जर बरो उपयोग केलो आसत आमी वेगवेगळे विशय म्हणजे खंयच्याच NGOंक सरकाराच्या विरोधात कोर्टाक वचपाची गरज ना। इन फ्युचर तांच्यांनी सरकाराक कळोवचें आनी जर सरकारान तें करूंक ना आसत आपलो व्यू सांगचो आनी बरें कितें आसा आनी खरें कितें आसा, लोकां खातीर कितें आसा तें सरकाराची करपाची तयारी आसा। शेवटी हें सरकार लोकांचें सरकार आसा, लोकां खातीर काम करता, म्हणून तर आज आमी तिगूय मंत्री आयज तुमच्या आयकपा खातीर हांगासर आयल्या। आमी पूर्ण वेळ जरी बसूंक शकले ना, थोडो वेळ हांव बसतलो, थोडो वेळ निलेश माविन तिगूय बसतले, बट आमी जरी पूर्ण वेळ बसले ना जाल्यार आमचे पुराय ऑफिसर्स हे पूर्ण वेळ आसतले, सगळे रिकॉर्डेड आसतले आनी त्या खातीर हांव परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। सरकारान कडल्या ह्या इनिशिएटिव्हाची तुमी तोखणाय तर करचीच, बट तेच्याच बरोबर आपली सजेशन दिवची। फ्रॉम द 1st ऑफ डिसेंबर ताजें इम्प्लिमेंटेशन जे जाता 100% जावचें ना वांगडात। हांव परत सांगता की जे जाता ते आमी 1st ऑफ डिसेंबरांतल्यान करपाची आमची तयारी सुरवात आसा।